सम्यक दिन वाचूया पेज 23. सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवस रूपकारां तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हर्षिता दया माया तुझी नियता दिनपणी आज तुका हर्षिता दया माया तुझी नियळता पातकीची नी बोगस म्हण मागता आदार कृपा बेसावा शेता जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घां दिवून स्वरूपकारांक तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जिसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जिसू ख्रिस्त तई मोगाळ भाव भयणीनो पास्कांच्या 5व्या आयतारा आमी आसाव आनी हेची देवस्तुती आमकां मोगाच्या उपादेसा विशीं नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दिता. ह्या मोगाच्या उपादेसा विशीं आमी नियाळ करता आसतना आज आमचे मदें आमचो भाव मायकल आनी फ्लोरीन हे जोडे 60 वर्सांचे तांचे लग्न जिवीत संभ्रमता. जेजून दिल्लो मोगाचो उपादेश तांणी 60 वर्सांनी बऱ्या रितीन पाळ्ळा ते आमकां एक साक्ष. ह्या जोड्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया आनी ह्या जोड्या पासत प्रत्येक रितीन आमी मागया तांचे मदलो मोग आनी बळवून साव जेसू क्रिस्ताच्या मोगांत तांणी थीर रावूंक देव तांकां आदार दिवन दी. सांगात आस हांगासर ह्या घरांत आसच्या सर्व प्रायवंत भाव भयणी पासत आमी मागया बऱ्या भलायकेचे देणे शांती समाधानाचे देणे जेसू सगळ्यांक फावो करून दी आनी हांगासर ह्या भाव भयणीची जतन घेवच्या धर्म भयणीचो आनी तशेंच इतर भाव भयणीचो देव तांकां आपल्या मोगान भरून दी म्हणून प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा आमी मागया. आमी सगळीं फातकी दुखेस वा पातकांत आमी पडताव देखून पातकाची दूख धरून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. सांगात आमी मागया हांव फातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तणान विसरून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं फातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवाड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच अहंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं विनती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची फातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या खाकलूत कर सोमिया खाकलूत कर क्रिस्ता खाकलूत कर क्रिस्ता खाकलूत कर सोमिया खाकलूत कर सोमिया खाकलूत कर महिमा देवा गुण सर्गी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया
सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका धीन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आमी तुका वाखणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया दैवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर तुम बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थना. ससनाच्या देवा आमच्या बापा भावार्थ्यांच्या जिविता आणि उतरा वरवीं तुझे सडवणेची खबर भावार्थनातलेल्यांक परगटूंक तुवें अगणित सणवायन आनी मोगान येवजिले तर आमकांच भावार्थान तीर कर भावार्था खातीर कस्त दग्ध सोसूंक आमकां घटाय दी आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी आनी उतरांनी आनी उमाळतेल्या काळसाच्या उतरांनी भावार्थाक साक्षी दिवंक आमकां फोव कर. हे परी आमचे भोंवतणी जियेतल्या क्रस्ती लोकांक भावार्थाचें दार उक्तें सावं दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या ससनाक. धर्मदूत्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी पावल आनी बार्नबास लिस्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी वाटेर आसले. वाटेर आसतना भावार्थान तीर रावोंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राजान प्रवेशूंक आमी जायत्यो कश्टांतल्यान उतरत जाय अशें म्हणून तांणी तांकां बूद सांगली. हर एक सभेंत तांणी मलगडे नेमले आनी विश्वासी दवरतल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केलें. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते उतरून पंपिलियाक आयले. पेर्गेन देवाचे उतार परगट करून जातच ते आतालिया गेले. शेकी थंय दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोळ पर्यंत संपलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतच सभेच्या सर्व सांद्यांक तांणी जोमो केलें आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें ते आनी जुदे न्हय आसल्यांकी कशें ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेय तांकां विवरून सांगलें. देवाचे उतार हे. देवा मोच्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक गाता. देवा मोच्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या
नावाची पडवी गाता. सोमी दयाळ आणि काकुळदार, सोसनिकायेन आणि प्रीती मोगान बरलो. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रचने थंय कनवळायेन बरलो. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काळ तुज्या नावाची पडवी गाता. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले. तुजे राजवडकेची महिमा वाकणतले आणि तुजे व्हड कृत्या ते नावाडतले. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काळ तुज्या नावाची पडवी गाता. अशें समेस्त मनशांक तुजे वर्ते कर्तव्या आणि तुजे राजवडकायेची प्रशिश्ट महिमा कळ्ळे जातले. तुजे रासके दीस नय आळवोंचे. तुजी राजवडकी संततीच्या संततेक वाळतली. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काळ तुज्या नावाची पडवी गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काळ तुज्या नावाची पडवी गाता. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा हांवें जुवांव एक नवो आकाश आनी एक नवी पदवी देखली. पयलोसो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाल्ली, दर्योय नास जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शाहर नवें जेरुसलेम देखले, होरेताक मेळूंक वेचे होकले बरी नेटोवन आयते जाल्ले ते सर्गा वयले देवातावन देंवून येताले. आनी सिंहासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो. आतां पुणी मनशां मदें देवाचे बिडार जाले, तो तांचे मदें रावतलो. ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळाप, रडणे वा दूख आनीक आसची नान, कित्याक आदलो संवसार सगळो नास जावन गेला. तेदवा सिंहासना बसलेल्यान मुळे पळे, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता. देवाचे उतर. देवाचे वडोवकार. पेज 99. हालेलुया गव्या सौम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळे कोसार्या. हालेलुया गव्या सौम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळे कोसार्या. गीतां गाव नवी सौम्याक नाव वाडया, किन्नारी वाजोण
ताचे सृष्टकर्त्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वाकण्या हल्लेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळे कुसार्या हल्लेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळे कुसार्या सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळ जुदास बायसन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली देवाची महिमा ताचे थंय प्रगट जाली जाल्यार देवच मनशे पुताची महिमा प्रगट करतलो वेगीच प्रगट करतलो मोगाच्या भुरग्यानो आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शिस म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें देवाचें उतर हें उबे रावया आनी आमचो भावार्थ आमी वसारया सत्मंता देवा सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुमिया जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेसलो अंकवार मरयेतान जल्मालो पोन्स पिलातेकार ताणें कोससलें ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तें तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षाणे कुडीचे जिवन पावन सस्ताचे जिवीत आमेन मगाळ भाव भयणीनो एक कुटुंब जावन हांगासर आमी जमल्या वाचता आमच्या सर्व तेसावा इराद्या पासत बापा लागीं आतां आमी मागया भावार्थांची प्रार्थना आमची जबाब आयक आमचे मागणे ये सुम्या आयक आमचे मागणे ये सुम्या मोगाळा बापा पवित्र सभेंत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे मिसांव मुखारसून व्हरच्या पापा लियो सौदावो सौरो बिस्पांक समेस्त धार्मीक मुखेल्यांक आमी तुका समर्पिता तांणी तांच्या निरंतर मागण्यांच्या जिविता मुखांतर तुजी खुशी समजोवन उर्बेन मिसांव वावर करूंक कृपा दी म्हूण मागता जवाब बाप्पा आमचे मागणे आयक मोगाळा जेजू 60 वर्सांचें काजार जिवीत म्हाका आनी मायकलाक फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता आमच्या जिवितांत साबार कश्ट संकश्ट सूख समाधानेंत पिडेशिडेंत संतोशांत आनी निराशेंत तुवें आमकां सांगात दिलोय सर्व वायट विघ्नांतलें राखलें आनी सांबाळलें आमकां कितेंच उणें पडनाशें तुवें आमची जतन घेतली आमचे मुखले दीस संतोषभरीत आनी कुडी आत्मेच्या भलायकेंत बर म्हूण मागता जवाब आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा आमची त्यागां आनी तांचे त्यागां भुरगीं आनी तांचे कुटुंब तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर परगांवांत काम करनच आसात आज ती आमचे सांगाता नात तरी तांचे मागणे आनी सर तरांनी आनी कळमीत नासतना घेवची जतन अपार जावन आसा तशेंच तुका समर्पित हांगासर जमलेल्या आमच्या सर्व कुटुंबादारां आमच्या संतोशांत वांटेली जाल्ल्या सर्वांक तुज्या सुभाम देण्यांनी आनी कुडी आत्म्यांच्या भलायकेंत बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक
आमच्या राष्ट्राच्या राजकारभाऱ्यांनी तांची जबाबदारी सेवेच्या आनी समर्पित मनोभावान करूंक परजेच्या उदरगते बसतू विविध योजना मांडून हाडून वावरूंक आनी अशें आमचें राष्ट्र समाधानाचें रावळेर करूंक तांकां जाणवाय आनी आमच्या राष्ट्रांत जावचें झूज तुमचो थांबय म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. वो तूं तुज्या आशिर्वादांचो शिवर आमच्या ह्या घर सांबाळून व्हरच्या आमची सिस्टर आलीस तिच्या सांगात्या भयणीचेर आनी तांच्या वावरांत हात दिवच्या सर्वांचेर तांकां सर्वांक पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी तूं भर. तशेंच बरी भलायकी आनी मतीक समाधान दिवन तांची जबाबदारी बऱ्या रितीन करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज प्रत्येक तरान उगडास आमी काडटा आमच्या कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या सर्वांचो. तांची तूं काकळूत कर आनी तांकां सर्वांक तूं तुज्या सर्गींच्या राजाचें सूख भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज प्रधान याजक जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयल्या बाप मॅक्सिम डिसोजा बापाचेर आमच्या ह्या बागी दिसा हांगासर येवन हें अर्थाभरीत मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे बसून मागलां. तुजी दाराळ आशिर्वादां तांचेर आनी मिसां वावराचेर तांणी करच्या हर एक कामांत तांकां तृप्ती लागय आनी येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्लेल्या आमी सर्वांनी आमच्या बऱ्या कर्णाद्वारी जिवंत क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेचें भाग फावो कर म्हूण मागता. तशेंच हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर आयिल्ल्या आमच्या सोयऱ्या पाद्राबू हेराल्ड पिंटो गुजरातान आयल्यात तांकांय आमी बरी भलायकी मेळोवंक मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोर मौनपणी आमच्या कास्ती तशावा इराद्या पासत आमी मागया. सर्गींच्या बोमोगाळ बापा हांगासर आसच्या आमा समेस्तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. प्रत्येक रितीन मायकल आनी फ्लोरीन ह्या जोड्याक तूं राख आनी सांबाळ. म्हटल्यार तांचें जिवीत बऱ्या रितीन जियोंक तूं तांकां आदार आसा. हांगासर आसच्या सर प्रायवंत भाव भयणीक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. तांच्या कुटुंबादारांक भुरग्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. पेज 135. 135. जीवन मुझे सोमिया पोरते देने माका संसारिया पोयना जावये करे बलिदान पात के जिने मोजे नैना बेटों कशे पात के जिने मोजे नैना बेटों कशे उदार गणेश बापा तुझे वेस्ता दर्या सारखे उदार गणेश बापा तुझे वेस्ता दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया वर्ते देणे माका संसारिया पैना जावे करे बलिदान. मोगाळ भावां भयणीनो की आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गींच्या बापा आमी सर्गार पावचे आदींच आमकां तुजी खाशा परसा करून तुजें जिवे मंदीर तुवें आमकां केली.
हे वेदी भोंवतणी समसावन आमी तुका भेटयता त्या यज्ञा वरवीं तुज्या जिव्या मंदिरांत तुका महिमा मेळो आनी आमी ह्या मंदिराचे जिवे फातर अदीक पवित्र जावन सर्व मनशाच्या दोळ्या मुखार तुजी सगणीत पवित्रताय फावकूंक हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या दैवाक धीन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो निती सणी आमच्या फायद्याचो. पण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबासान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याश करिवेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गीन तुका जय. ओन सर्गीन तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून केदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीच्या वांचतस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यानी सस्नी कराराचे हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मनशाक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत हें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भवडतचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमकां चडयलाय सोमिया. संवसाराच्या चडवणदारा आमची चडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे वगडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आखे पितिमेचे विस्तारलेले तुझे पवे सभेचो उगडास कर आनी लियावन 14व्या आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणास बरवस्तोन मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां तुजे इश्टकातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मरये देवाचे माये संगाती भगेवन धमदुतां आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जाव तुजें रास आमकां येव तुजे कशें सर्गार जाता तशें संवसारान जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणलेन पडों दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिड्यांतले तेंते सवांतले नातायर मनांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त कांय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या षडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुमची येताय रसवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो एकामेकांक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी सम्या तुवें आमचे येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उदरान म्हाका भलायकी मेळटली पेज 151 151 ये जेसू मोजे तय राव जेसू मोजे तय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेसू मोजे तय राव जेसू मोजे तय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय एक घडीभर आमचे दोळे आमी दमया जेसू आमच्या काळजांत आयला जेजूक सांव अर्गांनी होगळाप तो जेजू सदांच आमकां आमचें जिवीत नव्यापणान जियेवंक आदार दिवन दी आयच्या दिसा मायकल आनी फ्लोरीन ह्या जोड्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया 60 वर्सां पयले दिल्ली भास सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन एकामेकां विश्वासी रावतेल्या मानान लेखतेल्या मोग करतेल्या
ही भास 60 वर्सां पाळूंक देवान तांकां आदार दिला. तांच्या ह्या समर्पीत जिणयेचेर देवा आशिर्वाद घालून दी. आयच्या दिसा देवाक आमी अर्गां दिता आसतना तांचें समर्पण परत एकामेकाक तांणी करूंक फुडलें तांचें जिवीत ते संतोशान जियोंक देव तांकां आदार आनी सकत दिवं दी म्हणून मौनपणी एक घडीभर आमी मागया. सांगत आस ह्या घरांत आसच्या सर्व प्रायवंत भाव भयणी बऱ्या भलायकेचे देणे, संतोशाचे देणे, समाधानाचे देणे, जिवन जेसो फाटो दी म्हणून एक घडीभर आमी मागया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, संवसार सोडून महिमे वंसावच्या आदी जेजून आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिली आनी आपल्या मीतमेर नासलेल्या मोगाची खुणा कशी आपली कूड आनी रगत आमचें खान पिवून सावंक दवरली. ह्या प्रिती मोगाच्या जेवणांत वांटो घेवन जेजूचें आनी आमचें काळीज एक जाता म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासतांव आनी ताच्याच काळजान एकामेका समोर करतांव म्हूण करण्यांनी दाखोवंक आमी आतां घरा वेतांव. हो आमचो मोग पळयवन आमचे भोंवतणीचो लोक जेजूक आपलो सोडवंदार म्हूण वळखून घेव क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आनी सपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. बेसवांसो बेसवांसो